आम्ही सुरुवातीक गायन घेऊया. 831 पेज 16. Sasna no man to go. Service for a class devo. Sasna no man to go. To both wader, to she moima, so glad kanta. To both for to both wader, to she moima, so glad kanta. Service for a class devo. Sasna no man to go. Service for a class devo. Sasna no man to go. आमचे मदें प्रधान सेवक नोएल मुंबईच्या महादोर्म प्रांताचो पर्मनंट डिकन म्हणजे सदांच तो प्रधान सेवक कसो उरतलो ताका आमी आमचे मदें येवकार दिता आनीक ताका बरें आवडेता बायग्योन आंतोनीचे मजतीन देवान ताचेर आनीक तो कोत्तोले पवित्र सभेन मुंबईचे महादोर्म प्रांतान कोत्तोले सेवेचेर ताचेर आशिर्वाद घाल म्हण बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. मोगाळ बांबडिंदो आज मंगळार आनी मंगळार देखून तुमी बायग्योंत आंतोनीक भेट करूंक एफीर गोजेंत आयल्यान ताचे कडेन मागूंक तुमच्यो विणवण्यो घेवन आयल्यात तुमचे आवंडे तुमची स्वप्नां तुमची मागणी आनी हो खेरीत दीस तुमी मानयतात कित्याक ताचे उद्देशी देव तुमकां जाय तें दिता. असल्या मनान तुमी जें कितें घेवन आयल्यान तुमच्या काळजांत मनांत आवंडे आसात विणवण्यो आसात त्यो सगल्यो ताचे मुखार घालात आनी ताचीच मजत मागून देवाची आशिर्वचनां आमकां फावो जावं. आनी दिनवासनेचें बलिदान देवाक मानता तसलें जातलें जाल्यार आमचें पातव गोडकून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं माफी मागुया. काळजांत दूख दूर तोल्यांक बोगसणेन दिवच्याक तुका बापान धाडला सुम्या काकलूत कोर तुम पातक्यांक आपूंक आयलाय आपूंक आयलाय क्रिस्ता काकलूत कोर आमचे खातीर विनोती करच्याक देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सुम्या काकलूत कोर सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. मारिया
Clencia Furtado hiचे इंतेसान आमी हे मीस भेटयतां बायगोंत आंतोनीचे मोजोतीन देवान तिचेर भरपूर आशिर्वाद घालो म्हूण मागुया. सर्वेस्परा सासनांच्या देवा, तुवें लिशबोवाच्या बायगोंत आंतोनीक कोऱ्या बावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजे आकांतांक आसतल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गोरजांनी ताची मदत आमकां मेळूं. आमच्या स्वाम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो कोरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. दोन मुदताच्या इतिहासा वेलें वाचप. एस्तेवाक पिडापीड दिवंक सुरू केले तेन्ना जोली मोली शिंपडलोलो तो बावाटी लोक फेनिस्याक, सिरपुसाक आनी आंतोनियेक पर्यान पावलो. पूण जुदेवां भायर आनी कोणाकूच ती देवाचें उतर परगोटी नासली. पूण तांतलीं थोडीं जाणां सिरपुसाचे आनी सिरेनाच्या गांवची तीं आंत्योकेक गेलीं आनी थंय ग्रीक लोकांकूय सोम्या जेजूचें शिवर्तमान परगोटूंक ताणीन सुरू केलें. सोमयान तांकां आदार दिलो आनी जायतीं जाणां भावांत धरून सोमयाशी परतलीं. ही खबर जेरुसलेच्या पवित्र सभेच्या कानार पडली आनी तांणी बार्नाबासाक आंत्योकेक धाडलो. थंय पावतच देवाचें देणें पळोवन तो खुशाल जालो आनी सोमयांक विस्वासी रावूंक ताणें तांकां उर्बा दिली. कित्याक तो एक बरो आनी पवित्र आत्म्यान आनी बावाटान भरलेलो मनीस आसलो. आनी सोमयाचो पाटलाव करतल्यांची संख्या जायती चडली. उपरांत बार्नाबास पावलूक सोडून तार्सुसाक गेलो आनी तो मेल्ल्या उपरांत ताणें ताका आंत्योकेक हाडलो. एक आख्खें वरस थंयचे पवित्र सभेन ते जियेले आनी पुस्कोळ लोकांक ताणें शिकोवन दिली. आंत्योकेक शिरसान पयलेच फावट क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. देवाचें उतरें. आमचो जबाब. सोमेस्त लोकांक न्हू देवाक वाखाणात म्हणुया. सोमेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात. पवित्र पर्वतार जे शार बांदलां ते सर्वेस्पराचे मोगाचे. जॅकोबाच्या सगळ्या शारांक नगरां परस सियोनाचे दारवंट्याची तो चड आपुरबाय करता. तुज्या वडबिके विशीं जायते ताणें सांगून दवरलां. देवाचें शार. जबाब. सोमेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात. म्हाका ओळखूंक बुजतल्या मदें राहाब आनी बेबिलोन हांव लेखतलो. तशेंच फेलिस्ता, तीर आनी एथिओपिया त्या शारांत जल्मल्यात म्हूण लोक वळखतलो. पूण सियोनाक सगळे मारता म्हूण म्हणटले, कित्याक आसात तितले शारांत ताची बालां. ताणें भोव व्हडल्या देवान सियोन शार तीर करून दवरलां. जबाब. सोमेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात. पोरजांच्या पोत्यार सर्वेस्परान अशें बरयलां. ओमकी ओमकी पोरजां ह्या शाराक जल्मलीं आनी तांचे राजकुंवर नाचून गावून थंय भितर सरतले म्हणून तुज्या गोपान सगल्यांक तिकाण. जबाब. सोमेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात. शिवर्तमानाक आमची कालसां मनां तयार करूंक उबी रावुया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy
म्हजो तालो वळखतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवां पोरमणे स्वामी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. हिमवालेच्या सोयमेर जेरुसलेम भेटवणेची परब चलताली. देव मंदिरान सोलोमनाच्या तारांगणांत जेजू भोंवतालो. तेन्ना ताचे भोंवतणी एकठांय जावन जुदेवांनी ताका म्हणलें, केन्ना पर्यंत तूं आमकां दुबावान दवरतलोय? तूं अभिषेक जाल्यार आमकां सारकें सांग. जेजून तांकां प्रतिपाल केलो, तुमकां हांवें सांगलां आनी तुमी सोत मानिनात. म्हज्या बापाचे नांवीन हांवें कोत्ता तीं कामां म्हजे विशीं गोवाय दितात, पूण तुमी सोत मानिनात, कित्याक तुमी म्हज्या मेंढऱ्यांतली न्हय. म्हजी मेंढरी म्हजो तालो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव कोत्तात. तांकां हांव सासणाचें जिवीत दितां. ती कधीच इबाड जावची नात आनी तांकां म्हज्या हातांतली कोण काडून व्हरचो ना. म्हज्या बापान ती म्हाका दिल्यांत. तो सगलो परस व्हड आनी म्हज्या बापाची हातांतली कोणाच्यानूच तांकां काडून व्हरोंक जायना. हांव आनी बाप योग. स्वामी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वकानी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावमणीनो, पास्कांचो चवथो आयतार बऱ्या गवळ्याक भेटयलो आयतार आनी आयतारा सुमयार आख्ख्या संवसारार विस्तारलेली पवित्र सभा मुण्यारपणांच्या आपोण्यांक पासत मागता. आनीक हें चवथें सातोडें आनी चवथ्याय सातोड्यान पोत्तून बरो गवळी आमकां कितें करूंक आपयता ताचे वयरूय हो नियाळ आमी चालू दवरता. बरो गवळी आपल्या शेड्यांक ओवकोता आनी ताचो ताळो तीं आयकतात आनी ताचो पाटलाव कोत्तात. तें आमी आयतारा दीस नियाळलोलें. तोच विशय चालू उरता. जेजू एकेरीत ओस दाखोवन दिता. बऱ्या गवळ्या मदें आनी शेड्या मदें कसलो खोल संबंद आहा तो. गवळी आनी शेड्यो बेश्ट्यो शेड्यो जायनात. गवळी आपयता, ती ताचो ताळो आयकतात आनी ताचो पाटलाव करतात. आमच्या भारतांत हे गुरू शिश्य हाचो संबंद. जोरूय युरोपांत आनीक इस्रायलांत बरो गवळी आनीक शेड्यो आहात. हांगा आमकां गुरू आनी शिश्य, गुरू शिश्या मदें जे संबंद आहात ते संबंद फकत शिकपाचे न्हय. गुरू शिश्य जेन्ना एक शिश्य आश्रमांत भितर सरता आनी गुरूचें आयकता, तें फकत आयकोपाकूच न्हय, आयकून तें आपल्या जिवितांत वेव्हारांत घालूंक हें म्हत्वाचें.
आनी त्या पासत शीश आश्रमांतूच रावता आनी ताची आकारणी जाता. दिसाच्या दिसाक जें कितें तो आयकता तें तो वेव्हारांत घालता. हो संबंद शिश्या मदें आनी गुरू मदें खोल संबंद. आनी गुरूचें जिवीत हो शीस आश्रमांतलो भायर सरलो म्हणटूच शीस गुरून शिकयलें जिवीत आपुणूय जियेता आनी आपुणूय गुरू सारको जाता आनी गुरूचें जिवीत आपूण भितर घेता. हे भाशेन ही आकारणी ताची जाता. आख्खीच आकारणी संबंद जोडून हाडूंक गुरू मदें आनी शिश्या मदें तसलेच कसले संबंद जेजू गवड्या मदें आनी ताच्या शेळया मदें आसात अशें आज जेजू दाखोवंक सोदता. आनी हे संबंद इतले खोलायेन जियेल्ले संबंद की शीश गुरूक सोडिना ते भाशेन शेळी गवड्याक सोडिना. गवळे कितें सांगता तितलेंच आयकता, तें आपणायता आपल्या जिवितांत आनी तें जियेता. आनी हाका लागून शीश शेळी गवळ्याक सोदूंक तयार ना. खंयसरूय गवळी ताका व्हरूं ही शेळी वेता आनी गवळी सदांच बऱ्या चोरवाक वता. गवळी शितळ उदकाशी वता. गवळी बरो बरो चोरो दिवन बरें बरें उदक दिता आनी हाका लागून शेळी गवड्याक सोडिना. पूण हें उदक दिता म्हणूय बरो चोरो दिता म्हणूय पूण तांचे मदें हो संबंद आहा देखून. आनी केन्नाय केन्नाय गवळी शितळ उदक ना जायत, केन्ना केन्नाय बरो चोरो ना जायत, पूण शेळी म्हणना गवळ्याक आज बरें चोराक तूं व्हरोनाय, हांव तो चोरो खायना, वो हें बरें उदक न्हूय शितळ न्हूय हांव तें पियेना अशें म्हणना. पूण गरजेचें तें खावण पिवण न्हूय पूण गरजेचें तें संबंद. ह्या संबंदाक लागून एक शेळी गवळ्याचो पाटलाव कोत्ता आनी गवळे दाखयता, गवळी दाखयता तें मार्गदर्शन घेता. ताळो आयकप एकदम गरजेचें. ताळो गवळ्याचो आयकून गवळी दिता तें मार्गदर्शन घेवपाचें. आनी हाका लागून ताळो आयकपाक आमी तयार आसूंक जाय. खंयच्या वेळार देव आमचे कडेन उलयता तें आमी नकळो. आमी समजूंक फावना फकत आमी मागणी करता तेन्नाच, वो मिसाक आयल्यान तेन्नाच, वो आमी पवित्र पुस्तक वाचता तेन्नाच देव आमचे कडेन उलयता. ती एक पद्दत. आमी मागणी करता तेन्ना देव आमचे कडेन उलयता, ताचें उतर वाचता तेन्ना देव आमचे कडेन उलयता, मिसाच्या बलिदानांतल्यान आनी हेर साक्रामेंत समोरंत आसतना देव आमचे कडेन उलयता. ओय, पूण खंयच्याय वेळार देव आमचे कडेन उलयता. खंयच्याय वेळार दिसाचो आनी रातचो पासून, काम करतना आनी सपनांत पासून आमी तर आमच्या मोग कोतोल्याचो मोग कोत्ता जाल्यार हो ताळो म्हज्या मोग्याचो पोत्तून पोत्तून येता, म्हज्या मनांत येता. हांव त्या मोग्याशी लागीना, हांव पयस आसा, पूण ताणें उलयल्लीं उतरां, ताणें म्हाका सांगलेल्यो गोश्ट्यो म्हज्या कानांतूच न्हय म्हज्या आत्म्यांत लेगून आसात. म्हज्या काळजांत त्यो हांव रंबयता आनी पोत्तून पोत्तून आयकता. भितरलो ताळो हांव उगडटां आनी भितरल्या ताळ्यान हें सगलें काळजांत तावन आयकता. आनी देखूनच मोग्याचो ताळो दुसऱ्या ताचो मोग करतल्यान थंय आसातूच, लागीना जायत, पयस आसत, पूण हो ताळो भितरल्यान आहा आनी हो ताळ्याचो आवाजूय हो मोगी आयकता. सपनांत लेगून तो ताळो ताका तार दिना. सपनांत लेगून न्हिदलेलो आसतना लेगून मोगी आपल्या मोग्याचो ताळो आयकता आनी खुशाल जाता, मुरगडटा ताळो आयकून
आनी हे भाशेन हो मोगी पयस आहा पूण आपणाचेच भितर आसले भशेन जियेता असल्या संबंदाची खबर आज जेजू आमकां कोत्ता. असले संबंद गवंड्याचो ताळो जो आयकता तो गवंड्याचोच ताळो आयकता आनी गवंडी सांगता तेंच करूंक सोदता देखून हे संबंद गवंड्या मदें आनी शेळये मदें. आनी ही शेळी गवंड्या सारकी जाता आनीक आपुणूय मागीर आपल्या जिवितांत आपल्या गोराब्यांत गवंडी जाता. जेजूचो आमी पाटलाव कोता शेळयो कश्यो पूण जोण एकलो आपल्या घरांत केन्ना केन्नाय वडील आहात ते गवंडी कशे आनी भुरगीं शेळयो कश्यो. ओ गवंडी बायल शेळी ओ बायल गवंडी शेळी हे भाशेन हेवूय नत्तें आमी दवरूंक शकता कित्याक ताळो आयकता देखून. आनी ताळो आयकलो म्हणटच तो काळजा मनांत तुत्ता देखून त्या ताळ्या प्रमाणे आमचें आमी धोरण मांडटा. ती भितरलो एक चार एकवट गवंड्या मदें आनी शेळये मदें. देर इज कम्युनिकेशन एंड देर इज कम्युनियन. चाली बोली आहा आनी एक चार आहा. चाली बोलीच न्हय गवंडी सांगता तितले आयकता तितलेंच न्हय ही चाली बोली जाली संवाद जालो डायलॉग जालें पूण मागीर कम्युनियन. सो वेन वी आर इन कम्युनिकेशन वी आर ऑल्सो इन कम्युनियन. आमी उलयता आयकता तेन्ना तितलेंच घेवन ना आमचे मदें कौल एकवट बांदून येता कौल एक चार घडून येता. आनी ते पासत गवंड्याचो ताळो हांव आयकता आनी तो वेव्हारांत घालता. हांव आयतारा दीस म्हणटालो आयज काल जायते ताळे आमकां आयकूंक येतात आनी हे ताळे बातमींतले ताळे, हे ताळे वर्तमानपत्राचे ताळे, हे ताळे इंटरनेटाचे ताळे, हे ताळे वॉट्सॅपाचे ताळे आनी जायते फावट फोटकिरी खबर आमी आयकता आनी ती सोत कशें आयकता तेन्ना आमी एके भाशेन पळोवंक जाय. ताका इंग्लिशीन भाशेन म्हणटा आमी डिसर्नमेंट. ओ ताळो कोणाचो, ओ ताळो म्हाका कितें सांगता, ओ ताळो सांगता तें सोत काय फोट. सोत जाल्यार हांव मानून घेता, फोट जाल्यार हांव तें काडून उडयता म्हज्या जिवितांतलें. ह्या पासत हो डिसर्नमेंट म्हणटा तो म्हणजे हांव कितें आयकतां तें ताची फोडणीशी कोत्ता. कोंकणी भाशेन हांव म्हणटलो फोडणीशी एनालिसीस. फोडणीशी करचे करून हांव तो म्हज्या जिवितांत घालता. न्हू जाल्यार जायते ताळे आयकून हांव घुस्पा गुंदोळाक सांपडटा. खंयचो ताळो देवाचो तें गमना कित्याक भरपूर ताळे येतात. इतले ताळे येतात की देवाचो ताळो खंयचो तें हांव डिसर्न करूंक नको, हांव ताची फोडणीशी करूंक नको. आयकता तें हांव चल्लो मागीर ते वाटेन. तो सारको ओ फोटकिरो ताळो हें हांव पळोवंक सोदिना. सारको ताळो जाल्यार हांव जेजूच्या एकवटान जियेतलो. तो फोटकिरो ताळो जाल्यार म्हाका दिसतलें हांव जेजूच्या एकवटांत आसा पूण हांव आसचो ना. ते भायर देंवचाराचो ताळो आहा. ते भायर दुसऱ्यांचो ताळो जे म्हाका वायट करूंक शिकयतात तांचोय ताळो आहा. हेजे पासत घुस्पा गोंदोळाक सांपडलेली शेळी कितें करची ती नेणा. ओदीक बरें गवंड्याचो ताळो आयकूंक हांव तयार आसूंक जाय. म्हजें तर मन आहा, म्हजी वागणूक आहा. गवंड्याचो ताळो हांव आयकतलो तेन्ना तोच ताळो येतलो आनी तोच ताळो म्हज्या सपनांतूय येतलो. तोच ताळो हांव कितेंय काम करता आसतना येतालो. तोच ताळो हांव घुस्पा गुंदोळाक सांपडला तेन्ना येतलो आनी म्हाका नीट मार्गदर्शन दितलो. हो ताळो आमी आयकूंक जेजू आमकां आपयता. आज काल वॉट्सॅपाचेच न्हय, आयज काल जायते धर्मीक ग्रूप कॉमेस जाल्यात. जायते आमची गोंयां आमी 100% कातोल्क आसतले. आतां ना, आतां म्हणूंक जायना आमी 100% कातोल्क म्हूण. आमच्या गोंयांत दुसरे बिलिवर्स आयल्यात, न्यू बॉर्न क्रिश्चियन्स आयल्यात, जेहोवा विटनस आयल्यात आनी कोण कोणूय आयल्यात.
आनी हे ताळे आमकां घेवन वतात आनी आमी वेता एक इंड कसो वेता जेजू आमकां इंड कसो आपयना जेजू आमकां आपयता ताळो ओळखून घेवंक आपलो आनीक ताची फोडणीशी करूंक आनी तो सांगता तें आयकूंक इंड आंबुडटा ते वाटेन वेता आमी तसलो आंबुडपाचो इंड न्हय जेजू आमकां आंबुडपाचो इंड करिना पूण आयकोपाचो आयकून तें बरें हातें घेवपाचो आनी ताच्याच फाटल्यान वचपाचो आनी ते पासून हे वेगवेगळे ताळे एक एक ग्रूप येता आनी आपणाक आपोवन जेजू आनी जेजू हे भाशेन केलें पवित्र सभा म्हणटात ती ना याज्ञीक म्हणटात तेन्ना साक्रामेंत म्हणटात तेन्ना आमी असलो ताळो आयकता कित्याक आमचो बॅकग्रावंड धर्मीक बॅकग्रावंड सारको ना अर्दो कुटो आहा आनी अर्दो कुटो मनीस हांगाय ना तुय ना दोनूय ओड्यांचेर पांय दवरून मागीर बुडटा मागीर आनी आमी कोत्ता आमकां कितें बायबलांतलें सांगलें आनी तें हांव बायबलूच कोट केला पूण देवाचें उतर बायबलांतूच ना पवित्र सभा आमकां सांगत आयल्या वेरबूम देई हो डॉक्युमेंट वातिकानाचो आमकां सांगता 2 जोरी आसा देवाच्या उतराच्यो एक जोरी बरोयल्लें उतर दुसरी दोर जिवी पवित्र सभेची परंपरा द लिव्हिंग ट्रेडिशन ऑफ द कॅथलीक चर्च हे 2 देवाचें उतर तातूंतल्यानूय आसा आनी बरोवपांतूय आसा सो बरोयलां तेंच न्हू बायगोनच्यो हांव म्हणटा जायत्यो वस्तू बरोवन दवरूं येताल्यो हांव दवरिना गरजेच्यो आनी म्हत्वाच्योच त्योच हांव बरयतां कित्याक तुमी त्यो आयकून सोडवून घेवचे पासत ते पासत हो ताळो जो पवित्र पुस्तकांत बरयल्ल्या उतरा उदेशी मेवता आनी पवित्र सभेच्या जिवे परंपरेंत मेवता द लिव्हिंग ट्रेडिशन ऑफ द चर्च आनी ते पासत कातोल्क इगोर्ज ग्रेस तिगोर्ज कातोल्क इगोर्ज ओद्दी चलोना कित्याक कातोल्क इगोर्जेन सगल्यो जोरी आहात सगलें आहा साक्रामेंतूय आहात आनी ते पासत कातोल्क इगोर्जेचो ताळो तो जेजूचोच ताळो तो आयकून आमच्या धर्मांत आमी गोट रावंक जाय धर्मांतूच न्हय पूण जी मुल्यां आहात वॅल्यूज आहात क्रिश्चन वॅल्यूज तेवूय आमी आयकून त्या वॅल्युजां प्रमाणे ह्या मुल्यां प्रमाणे आमची पावलां मारूंक आज हो बरो गवळी आमकां आपयता आनी हो बरो गवळी जो आमचे कडेन उलयला तो मागीर ह्या आल्तारार येतलो शेळी जातलो गवळी शेळी जाता आनी शेळी जावन आमच्या काळजा मनांत रिगता आनी बरो गवळी आमी दुसऱ्यांक जावंक आमकां आपयता तर ह्या बऱ्या गवळ्याचो ताळो आयकुया ताचें मांस रगत शिवुया आनी आमी बरे गवळी जावंक आमकां कृपानी बोड ह्या मिसा बलिदानांतल्यान मागून घेवया सोगोट आमी उबी रावया आनी आमची तेसावां ह्या वेळार बायगोंत आंतोनीची मजतीन देवा मुखार उबारुया पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरचेक देवाच्या उतराच्या मोगान आनी जानवायेन पोसूंक आनी तिका वाडोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची आमा समेस्तांनी जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमच्या घरान वाड्यान शेजारा सवे आमचो मोग आनी हुस्को दाखोवंक आमकां बापाचो आदार मागुया दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट कोर
दिसान मारिया केली स्त्रिया फुगताक दो इनेन आपले इतिहासांव भेटयला तर बागयोत आतुनचे विनवणेन देवान सुभाव आशिर्वाद तिका आनी तिच्या कुटुंबाक फावो करूंक बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकलूत कोर काकलूत कोर. बापा मोगळा तुजी मुखार मांडलोली आमची इंतेसांवां स्विकार कर आनी आमी आज हांगासर जायतीं इंतेसांव घेवन आयल्यान आमचे आवंडे घेवन आयल्यान मागणी घेवन आयल्यान तिवूय तूं स्विकार करून आमकां ह्या तुज्या पुताच्या मार्गार घाल. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया C31 पेज 41. C30. भयणीनो आनी बाबानो हे आमचें बलिदान सौर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें समूळ मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या म्याके पवित्र सुबेच्या सर्वेस्पोर मानून भोव कोनवळ्या बापा पोरण्या मनशाचो भस्म करून बायग्योंत आंतोनीक तुजे सारकी नवी रचना कशी उपसवून तुवें आमच्या दोळ्या मुखार दवरलोय. ताका भेटयल्या दिसाक फावो त्या मनान हें बलिदान तुका भेटवून ही मागणी तुजे मुखार विमोर काळजान आमी घालता. जेजूच्या जिवान आमकां भरून आमकां नवी मनशां कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक काय इबारता. सर्वेश्वराक आमच्या दैवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणांच्या दैवा सोर काडे आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपसवून दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोळान सुफोड कोत्ताय.
तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं आमकां गोवाय कोत्ताय. तुजे सोडवणीचो फोळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरोंतरी. देखून सगल्या दुतां भोगतां सांगाती संतोसान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaranzo, sorbis for tu. Sorgani sonsar, olha tuja voimova, un sorgi tu casoi soy. Sorbis for a cina vineta ta casoi, un sorgi tu casoi soy. बापा, खरोच तूं पवित. तूं सगल्या पवितपणांची जोर तुज्या पवित आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित कोर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या दोन दुतांक दिवून मुळे, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या दोन दुतांक दिवून मुळे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें रोगत, पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घूट पोर गोठुया. Gesù melo, Gesù ci forzala, Gesù novia ierdolo, Gesù novia ierdolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोगतीपणे उगडास करता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतोले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगल्या संस्कारलोल्यान तशेंच याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. आमा समेस्तांची हांगासर हे वेदी भोंवतणी आयच्या दिसाक जमा जाल्ल्यांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती, तिचो निर्मोळ पोती बागिवोन झुजे, बागिवोन दोन दुतां, बागिवोन आंतोन आमच्या आस्कऱ्या, बागिवोन जेवाज आमच्या दोन प्रांताच्या आस्कऱ्या आनी सूर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भोगतां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. पुनर्जिवंतपणाचो बरो वंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा गोतीन नोंतरलेल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आत जोडून आमी सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चिंतलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ठालणेन पडोवंक दिवं नाका वायटांतले आमकां. सर्वेश्वरा वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतलीं सुटोय आनी सोर आकांतांतलीं वाटाय. स्वामिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ चोच येताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. आतां आमी एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेली संसाराचे पाप काटिले आमची काकुतकोर. देवाची शेली संसाराचे पाप काटिले आमची काकुतकोर. देवाची शेली संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ओ आसा जेजू बरो गवळी जो मेंढरो जाता आनी आमच्या काळजान भितर सोदता. संवसाराचें पाप काडटा तो ताचे जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगलीं सुभागी. समिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमयाच्या वेळार आमी गायन घेवया D46 पेज 74.
आशिल्ल्या गवळ्या जेसू एका सिंहात दवर समोर देवता विश्वास तुझेर देवता विश्वास सदांच तुझेर आशिल्ल्या गवळ्या जेसू एका सिंहात दवर समोर स्वर्गा साकून आयला देवो दुस्मानांतली सोडून दिवो मोज्या शेल्या आयला गेवो सासणीक जिवीत मोचे वांटू सासणीक जिवीत मोचे वांटू देवता विश्वास तुझेर देवता विश्वास सदांच तुझेर आशिल्ल्या गवळ्या जेसू एका सिंहात दवर समोर देवता विश्वास तुझेर देवता विश्वास सदांच तुझेर आशिल्ल्या गवळ्या जेसू एका सिंहात दवर समोर उबी रावया प्रार्थुया सौर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा आतां घेतलोल्या संस्कारा पासत आमी तुका सगल्या काळजान दिन वाचता आंतून आमच्या भाग्यवंत बाबा सगळ्यां परस तुका सदांच सोदूंक आनी नव्या मनशाचें रूप ह्याच काळान घेवंक आमी कितें करचें तें आमकां शिकय आनी तें करूंक ह्या संस्कारा उदेशी आमकां बोड दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी गेल्ल्या मंगळारा दीस कलेक्शन जालां 50,700 रुपये आमी तुमकां दिन वाचता तुमच्या उदारपणा पासत आनी भाग्यवंत आंतोनीचे मोजतीन देवान तुमचेर आपलें आशिर्वचनां वतो म्हूण मागता सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे
सोर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालून आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विजमीतां आयकून व्हडा बरवशान हांवूय तुजे फुड्यांत येतां आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपडी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानांच्या धर्म दुता. कोर म्हजें जिवीत नितोड निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेतां आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उगटें करता. आनी तुजे विंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतम्यांच्या देण्यांनी म्हाका बोदतलो म्हूण आस बाळगितां आनी बरवशान रावतां. भाग्यवंत आंतोन दुखेस्तांच्या बुजवणदारा, तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दवळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. तुजे विंगेंत आसलोल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळून घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलोय म्हाका निवार. तुका जाय ते हे वेळार भाग्यवंत आंतोनी मुखार घाल. ओरचोऱ्यांच्या भाग्यवंत आंतोन तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनाय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तो तुजे पदवेदार मजतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी ताच्या हातान घातलेल्या इंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं थांबनासतना विनंती कर. आमेन. आमचो कन्फेसर आहा, तुमी कोणाक कुमसार करूंक जाय मिस जाले उपरांत थंय कुमसुंदरींची वचून करूं येता. शेवटाक आमी गायन घेवया U25 पेज 243.
सूर्य